नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेसीन निमणे लिस्ट केले जाहीर. दोनूय विजयांक दवरले कडेक. मुरगांवां संकल्प आमोणकार, सावड्ड्या गोविंद सावंत. विजय सरदेसाय काँग्रेस सोडटलो, रावतलो अपक्ष. मामी म्हणटा ताळगांव रावची ना. मयेच्या सिटांचे कोफुसांव सुटूंक नाशिल्ल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे निमणे लिस्ट आडकले. आयतारा सांजे जाहीर जावपाचे आशिल्ले लिस्ट राष्ट्रवादीतले कांय थळावे असंतुश्ट फुडाऱ्यांचे बंड निवले. ऑल इंडिया मायनॉरिटी फ्रंट 22 मतदारसंघांनी घालतले उमेदवार. उरिल्ल्या मतदारसंघांनी अपक्ष उमेदवारांक तेंको. फ्रंटाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष SM असिफान पणजे केली जाहीरनाम्याची घोषणा. कुमार जुवेचे 60 कार्यकर्ते भाजपान. पयली निर्मलाक वेचून आमदार पांडुरंग मडकयकाराक बडोवपाचो. उपरांत पक्ष घट करून फुलोवपाचें कमळ. पर्रीकारान जाहीर केली कुमार जुवेची येवजण. आणि धेंपो क्लबान पायलो नेरोझाक मारले 2-0 गोलांनी. दोनूय गोल खेळाच्या दुसऱ्या हाफांत. रेंटी मार्टिसान 2 गोल मारिल्ल्यान धेंपो जैतिवंत. धेंपो 6 पॉयंटांनी ईस्ट बंगाला मुखार. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेसीन निमणे लिस्ट जाहीर केले. विजय पै खोत आनी विजय सरदेसायाक काँग्रेसीन निमणे कडेक दवरले. फातोड्डेच्यान MK शेख, काणकोणच्यान इजिदोर फर्नांडीस, मुरगांवच्यान संकल्प आमोणकार जाल्यार सावड्ड्या गोविंद सावंताक तिकेट दिल्या. विजय सरदेसाय काँग्रेस सोडटा. आयतारा सांजे ताणें कार्यकर्त्यांची ताकतिकेन बसका घेतली आनी अपक्ष म्हूण वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतलो. दुसरे वटेन व्हिक्टोरिया मामीन ताळगांवच्यान वेंचणूक लडोवपाची ना म्हूण थारायल्या. We have just received the final list. 24 Marmangwa, we have got Shankal Amunkar. 30 Fatorda MK Sheikh. 38 Sawarde Govind Vittal Savant. And 40 Kankona Isdor Fernandez. I think this is a reward for my sacrifices. Let us see what stand the Vijay takes. But I feel I have got no toughness at all. But if he is joining Congress, I fully welcome him if he is joining Congress. तसो कितें विचार चालू आसा? Maybe I might go and approach him to join Congress because there is no future in BJP, only in Congress. ओके. आणि तुझ्या बरोबर आणि 10 जणांनी म्हणजे टोटल 11 जणांनी एस्पिरंट म्हणून फॉर्म भरलेले काँग्रेसची उमेदवारी खातीर. सो ते उरिल्ले 10 जण तुज्या वांगडा कितले आसतले? I will meet them now. तुका पुराय विश्वास आसा ते तुज्या वांगडा आसतले? Yes, they are Congress loyalists and they were fighting for Congress. पण म्हाका दिसता की clearly I have been a victim for speaking out, for being the first to speak out against family Raj. It seems the Congress party in Goa has been pawned to a few families, and those who speak against this family Raj are going to be victims by the Congress High Command. Congress High Command seems to have totally sold itself to family Raj and a few families which are wanting to divide and split and usurp the whole state of Goa. सगळे गोंय काबार करपाची आयडिया घेवन आयला. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी विकपाची आयडिया घेवन आयला. असले सगळे नाका जाल्ल्यो पाडबुदी घेवन आयला. ते आमी हांगा कशेच परिस्थितीन आमकां तो हांगा नाका आनी लोकांक नाका. म्हाजे मेन हेतू हांव कित्याक बसतां, रिजनल प्लॅन. जे रिजनल प्लॅन आयला गिरासूंक गोंयांक काबार करपाक गोंयान गोंयकारांक ब्युटिफूल एनवायरमेंट, बिशातां भाटां बेसां सगळीं खावपाची आयडिया हे मल्टीमिलियन येवन काबार करतले. ते आमकां गोंयकारांक परिचय करूंक नाका, गोंयकारांचेर हाल करूंक नाका, गोंयकारांक सांबाळूंक जाय. सो टुमोरो हांव हांगा हे कॉन्स्टिट्युन्सीन हांव फील करतलें एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. शेवटाक काँग्रेसीन दोगां भितरल्या एकाय विजयाक तिकेट दिवंक ना. मुस्लीम मायनॉरिटीक प्रतिनिधित्व म्हूण फातोड्डेच्यान MK शेख जाल्यार यूथ काँग्रेसीक प्रतिनिधित्व म्हूण मुरगांवच्यान संकल्प आमोणकारा तिकेट दिल्या. येता ते वेंचणुकेंत फातोड्डा आनी काणकोण दोगूय विजय कितें रोल प्ले करतले तें पळोवचें पडटलें.
पणजेच्यान रिपोर्टर देविदास कांबळी, व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनिल सनदी आणि देवेंद्र गांवकारां वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर. मयेच्या सिटांच्या कोफुसांव सांजे उसरा मेरेन सुटूंक नाशिल्ल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे आयतारा सांजे जाहीर जावपाचे आशिल्ले लिस्ट फुडें धुकल्लें. मया राष्ट्रवादीच्या सिटा खातीर काँग्रेसींतलो एक गट रुद्रेश चोडणकारा खातीर जाल्यार दुसरो गट रॉय नायका खातीर लॉबिंग करता. उमेदवार जिखपाची खात्री आसल्यारच सीट दियात अशें गोंयच्या राष्ट्रवादीन काँग्रेसीक सांगलां. मात राष्ट्रवादीचे थळावे असंतुश्ट फुडारी उलयतात ते पळयल्यार कांय जाणांचे बंड बरेंच न्हिवलां. पळय आमी शेवटी कितें आमचो एक राजकीय पक्ष आसा आनी राजकीय पक्षान परिस्थितीनुसार अनेक तडजोडी करच्यो पडटा. जर तुमकां जर सत्तेर येवंक जाय जाल्यार आनी खंयच्या राजकीय पक्षाचे ध्येय धोरण आसता की शेवटी सत्तेर येवंक जाय. हे करता आसतना सुद्दां जो मनीस पळय कोण आसा आमचे कडेन जो पळय आमचो पक्षाचो मेंबर जालोला तो कितें आमचो कितें पक्षाचो मेंबर नाशें ना न्हू. पक्षाचो जो पळय आमचो कोण पळय मेंबर आसा की ताणें ह्या पक्षाचो फॉर्म भरून जो कायदेशीररित्या पक्षाचो मेंबर जाल्लो आसा ताका खंयच्याय मनशाक निवडणूक लडोवपाचो अधिकार आसा. आनी शेवटी सगळ्यांनी अशें थारायलें की जो पळय कोण हायकमांड आमचे कितें पक्ष श्रेष्ठी जो पळय कितें निर्णय घेतात त्या निर्णयानुसार आमी आमच्या पक्षाचो त्या मतदारसंघात जे कोणी उमेदवार आसतले ताका लागून आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करचें म्हणून. तो प्रामुख्यान होच विशय आयचो मर्यादित आसल्या कारणान आनी दुसरो कसलोच विशय आयच्या आमच्या कार्यक्रम पत्रिकेंतल्यान आसतलो. आनी तिसरो जो सीट जो आसलेलो तो काँग्रेसीन आमकां ऑफर केल्लो मये आनी खरें म्हणचें जाल्यार हो सीट आमी मागूंकूच नासलेलो. आमचो स्ट्रॉंग दावो आसलेलो कोर्ताली सिटार. कोर्ताली सीट काँग्रेसीन आपल्या कडेन दवरलो. मॉविन गुदिनो आपले प्रेशर यूज केलें आनी आमचो एक विनेबल सीट जो आसलो कोर्ताली ह्या पासून आमकां डावल्ले गेले आनी एज अ पॅकेज म्हणून तांच्यांनी आमकां मये दिलो. पण विनेबिलिटी जर म्हणटा आमकां अशें दिसून येयलें मया सुद्दां थंय दोन कॅन्डिडेट आसा. एक रवी नायकाचो होम मिनिस्टर चलो रॉय आनी दुसरो आमचो पणजेचो उपमहापौर रुद्रेश चोडणकार. रुद्रेश चोडणकाराक सपोर्ट करता विश्वजीत राणे एज वेल एज बाबूश आनी पांडुरंग मडकयकार. आतां अशें जेन्ना काँग्रेसच्या भितर जेन्ना झगडी चलता आनी ते दिग्गज लिडर दोन कॅन्डिडेट फॉरवर्ड करता त्यामुळे विनेबिलिटीचो जो काँग्रेसचो दावो आसा हो न्यूट्रलायज जाता. म्हणून आमी स्ट्रॉंगली सांगलें जर तर तुमी झगडटा आमकां हो सीट नाका. कारण फाटले 2007 आमकां 6 सीट दिल्लेले आनी आमची विक्ट्री मार्जीन पर्संटेज जाली 50%. सतले आमी 3 हाडलेले निवडून. आमी काणकोणूय स्पश्ट मतान सांगलें तुमचे कितें जे प्रॉब्लेम आसा ते आमचे कडेन दिवं नाका. वी हॅव गॉट सफिशियंट प्रॉब्लेम विदीन आवर ओन. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां जे आसा हे 2 सीट जो म्हापशेचो सीट आनी परवडचो सीट हेजे कॅन्डिडेचेर फाल्यां लास्ट डेट फायलींग नॉमिनेशन टील 3. आज लेट नायट सुद्दां हायकमांड आमकां कळयतलो हे 2 सिटाचे कॅन्डिडेट. आनी मयेच्या संदर्भात जे कितें इश्यू आसा तो काँग्रेसीन डिसिजन घेवपाक जाय. आमकां जर विनेबिलिटी जर एन्श्योर करता ते तरच आमी तो सीट घेतलो. नाजाल्यार आमी हो सीट आमी न्हयकारता. तो सीट तुमी घ्या म्हणून. ऑल इंडिया मायनॉरिटी फ्रंट गोंयच्या 22 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतले. उरिल्ल्या मतदारसंघांनी कांय अपक्ष उमेदवारांक तेंको दितले. फ्रंटाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष SM असिफान आयतारा पणजे ही घोशणा केली. पक्षाचो जाहीरनामोय ताणें जाहीर केलो. फ्रंटान आतां मेरेन 7 उमेदवार जाहीर केल्यात. 7 जो है वो अभी हम डिसाइड कर चुके हैं. जो आपको नाम मैंने बता दिया 7 और टोटल हम जो है हमारी सीट जो है 22 हम लड़ेंगे और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़े हैं जो इंडिपेंडेंट है उनको हम सपोर्ट देंगे जो करप्ट नहीं है. कांग्रेस जो है 50 साल से मुस्लिम माइनॉरिटी को अपना वोट बैंक समझती थी, लेकिन आज जो है गोवा के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एक हो गया. फर्स्ट टाइम गोवा में दोनों मिलकर के एक साथ लड़ रहे हैं. अभी तक कांग्रेस ने जो काम किया यहाँ पर भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा हुआ. गोवा का डेवलपमेंट नहीं हुआ. यहाँ के जो मंत्री आए उन मंत्री ने अपना जेब भरा, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर हो, चाहे PWD मिनिस्टर हो. रोडें और सड़कों की हालत नहीं, उनकी जेब ज़रूर भर गई. गोवा के अंदर जो बाहर के लोग आके लैंड खरीद रहे हैं उनको हम बैन लगाएंगे.
कि लैंड गोवा के लोगों की जो है वो ट्रांसफ़र दूसरे लोगों पर नहीं हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बिल्डर्स आके गोवा का रूप है उसको बदल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद करके, और यहाँ पर उनके हाथ में जा रहा है। तो जो गोवंस है, गोवंस के लिए ये हमारी माइनॉरिटी फ्रंट काम करेगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, चाहे मराठी स्पीकिंग, कोंकणी स्पीकिंग एंड अदर स्पीकिंग, तो यहाँ पर अभी तक जो है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के लिए अभी तक नहीं सोचा गया, क्योंकि अगर गोवा का डेवलपमेंट होगा तो इनकी वजह कर होगा। इसी यहाँ पर जो लैंड है उस पर हमारी गवर्नमेंट आएगी, वो बैन लगाएगी कि अदर साइडेड, इंडिया के अदर साइड का कोई भी आदमी यहाँ की लैंड नहीं खरीद सकता है। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।